धर्मदूतांचो इतिहास आवेसवर 13 ओळी 24 ते 50 जुआव आख्खे इस्रायेलीचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगोडटालो तेन्ना जेजू येवचे आदीं ताच्या येण्याची ताणें खबर सांगली. आपलें काम संपोवच्या वेळार जुआव म्हणटालो, तुमी चिंतात तो हांव न्हय, पूण पळयात म्हजे फाटल्यान कोण एकलो येता आनी ताच्या व्हाणांच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो, अब्रामाचे कुळयेच्या पुतादुवानो आनी तुमचे मदें देवाची भोक्ती करतल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसलेमाच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखोनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात ती प्रवाद्याची उतरां समजनासतना ताचेर मोरणाचें फर्मोण मारलें आनी ती घडोवन येशी केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना, तरी ताचेर मोरणाचें फर्मोण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयल्लें आसलें तितलेंय शार्ती पावयल्या उपरांत तांणी ताका लांकडावेलो देंवयलो आनी एके समाधींत दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो आनी गालिलिया थावन ताचे बराबर जेरुसलेम गेल्लीं तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी पोरजे मुखार ही अजून ताची साक्षीदारां. बरी खबर तुमकां आमी परगोट करता, जी देवान आमच्या पुर्वजांक भासावणी केल्ली ती ताणें जेजूक पुनर्जिवंत करून आमकां तांच्या भुरग्यां थंय पाळून दिली. खरेपणी अशें दुसऱ्या स्तोत्रांत बरयल्लें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. ताका देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो म्हूण आनी ताचो केन्नाच विनाश जावचो ना म्हूण खुद देवान ह्या उतरांनी आदींच सांगून दवरलोलें. दाविदाक भासायल्लीं खरी आनी पवित्र देणी हांव तुमकां दितलो. ह्याच खातीर आनीक एके सुवातेर अशें म्हणलोलें आसा, तुज्या विस्वाशी भक्ताचो विनाश जावंक दिवचो नाय. आपल्या जिवितांत देवाची येवजण पाळल्या उपरांत दावीद मेलो. ताच्या पुर्वजांक तो एकटवलो आनी ताचे कुडीचो विनाश जालो. पूण जाका देवान पुनर्जिवंत केला ताचो विनाश जावंक ना. तर म्हज्या भावा भयणीनो, जेजू वरवीं तुमकां पातकांचें भोगसणें परगोट जाता म्हूण तुमी जाणो जायात. मोइजेसाचे समृती वरवीं त्या सगळ्या पातकांचें भोगसणें तुमच्यान जोडूंक जालें ना, पूण आतां ताचेर भावार्थ दवरतात तीं सगळीं देवाक मानवलोलीं जातात. जें प्रवाद्यांनी सांगलां तें तुमचेशी घडोना जावंक चोत्राय धरात. मस्कोऱ्यो करतल्यानो पळयात, अजापात आनी नाच जायात. तुमच्या दिसांनी हांव कितें करूंक फुडें सरलां ताची वळख लेगून तुमकां दिल्यार तें तुमी सोतमानशाक नाय. पावलू आनी बार्नाबास देवस्थानांतले भायर सरून वेताना फुडल्या सोनवाराक ह्या वस्तू विशीं नव्यान उलोवयात म्हूण लोकांन तांचे लागीं मागलें. सभा उठल्या उपरांत जुदेव लोकांतलीं आनी देवाक भोसपी 9 शिसांतलीं जायतीं जाणां पावलू आनी बार्नाबासा फाटल्यान गेलीं आनी हांणी
तांचे कडेन उलोवन देवाच्या देण्याक विस्वाशी रावंक तांकां नेटान उलो केलो. दुसऱ्या सोनवारा ओगळे उणे आख्खे शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जाले. इतली उरपोंज पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन भरलो आनी निंदा करून पावलो सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगोड करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशांचे वाटेन चल्ल्या, कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फॉर्मायलां. प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजें तारण पावचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी सोमयाच्या संदेशाक लागून तांणी ताका वाखाणलो आनी सासणांक जिवीत जोडूंक आदी फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी भावार्थ धरलो. हे परी सोमयाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडलें, पूण जुदेवांनी उंच कुळयेच्या कांय भोगतीवंत बायल नवशिसांक आनी शारांतल्या व्हडा मनशांक उचांबळायलीं आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक फुलोयलीं आनी तांकां आपल्या प्रांतांतले भायर घाले. पूण तांचेर आड आपल्या पांयांची धूळ फापडून ते इकोनियाक गेले. पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले.